गोयच्या मायनिंगाचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्या उपरांत कोर्टाच्या आदेशान सरकारान जिल्लो पावण्यार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड केल्लो खरो, मात प्रकार बेकायदेशीर। कोर्टा फुडें सरकार एक्सपोज। कायदेशीर व्यवस्था नासतनाच सरकारान मायनिंग कंपन्यांकडच्यान फंडाच्या नावान 180 कोटी उखल्ले। उत्तर गोय आणि दक्षिण गोयचे दोनूय मिनरल फंड ट्रस्ट म्हणून नोंद करूना ही गजाल लिपयल्ल्यान सरकाराक हायकोर्टान उजरायलो। दोनूय मिनरल फंड ट्रस्ट म्हणून नोंद करप कायद्यात बंधनकारक। हायकोर्टान स्पष्ट केला ते अशें, सरकारान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाच्या नावान कांय व्यक्तींक बेठेच एकठांय केल्यात। पुराय 180 कोटींचो कॉर्पस फंड ह्या गटांच्या ताब्यात दिला। ह्या दोनूय गटांक कायदेशीर अस्तित्व नाशिल्ल्यान ते विशीं दुबाव। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनाचो हेच सादूंक सद्याच्या ग्रुपांचे वांगडी तज्ञ ना। लोकांचे 180 कोटी कायदेशीर अस्तित्व नाशिल्ल्या ह्या गटांच्या स्वाधीन करप योग्य न्ही। हायकोर्टान फाउंडेशनाकडच्यान ह्या पैशांचो व्यवहार काढून घेतला। फंड जिल्लोधिकाऱ्यांक ताब्यात घेवंक सांगला। दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यांनी संबंधित डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांचो ताबो घेवचो म्हूण हायकोर्टान आदेश दिला। फुडलो आदेश मेळो मेरेन दोनूय मिनरल फाउंडेशनांचेर जिल्लोधिकाऱ्यांक नजर दवरूंक सांगल्या। आता मेरेन उत्तर गोंय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडान 50,29,000 रुपया आणि दक्षिणेत 49,79,000 रुपया वापरल्यात म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगला। केस 31 ऑक्टोबराक दवरल्या। तो मेरेन दोनूय डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान मोडिल्ल्या पैशांचो हिशोब कोर्टान सरकारा कडच्यान मागला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।